नमस्कार, हांव अमृता. आईचे विदेशाचे आमचिगेले एपिसोडाक तुमकां पुरा जनाक स्वागत करता आसा. सांगला म्हणके मनीस कितले बदलावण जावो, खंयचे गांवां वच्चो, कितले काळ जावो, तांगेली एक संस्कृती केन्नाय विसरना. कल्चर असो, आर्ट फॉर्म असो, ते आमगे लोटू आमी केन्नाची व्हरून घेवन आशिल्लेंची. तशी त्यावें आमगेल देशात संस्कृती म्हळ्यार मस्त विविध जावन आसा, भारी छंद आसा. तशीच आमगेल शोन तूं आज जी आमी इंटरव्यू करता आशिल्ले तांणी USA दोकून आसा ती आनी तांगेले एक आर्ट फॉर्म व्हरून आयिल्लो आसा. येवया मेळया आज आमगेले एपिसोडांत आयिल्ले इंटरव्यू एक. नमस्कार, तुमकां हांव स्वागत करता आसा. आमगेलो आजी आसा ती सुमन नायक, सॅन दिएगो USA दोकून अँड अ व्हेरी गुड क्लासिकल भरतनाट्यम डान्सर. वेलकम करता आसा तुमकां शोन तूं. नमस्कारू, थँक यू अमृता. हे प्रोग्राम पळयतल पुरा जणाकय म्हगेलो हृदयपूर्वक नमस्कारू. हांव अमृतान सांगला म्हणके सुमन नायक, हांगा मंगळुरांतू व्हड जालेली. आतां हांव 21 वर्स ताकून सॅन दिएगो कॅलिफोर्नियांतू हांगा सेटल जावन आसा. हांगा हांव एक भरतनाट्यम आर्टिस्ट आनी टीचर जावन आसा. म्हगेले हांगा नटेशा स्कूल ऑफ भरतनाट्यम म्हणून स्कूल चलासीच आसा. सो हांगा हांव एक्चुली म्हगेले आनू हांगा बापय फॅमिलीचे पद्मनाभ पै म्हणून, आಮೇಲೆ अम्मा श्रीमती प्रिया पै म्हणून. सो ಆಮೇಲೆ ನಾನು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಫುಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ जावन आशिल्ली. सो तागेल दू म्हळ्यार कूडले आमगेल मंगळुरा जना कळत म्हणले घेता. भारी लायक इंट्रोडक्शन. आमगेले कोडयालचे आमगेले गांवचे आशिल्ले जावन तुमी USAंतू तुमगेले एक डान्स स्कूल घालन आसा ती. त्यावें आमगेले देशाचे एक भारी चंद आर्ट फॉर्म भरतनाट्यम डान्स थंय तुमी व्हरून घेतिल्लो आसा. आनी हेंच एक विशय मस्तू हेम्मे विशय. सो तुमगे लागीं हाजे विशयांनी चड उलोवचे फुडें तुमगेले डान्स बॅकग्रावंड तुमी शिकिल्ले, खंय शिकिल्ले, कितले वर्सां एक्सपिरियन्स, ह्या पुराची आमकां एक विवरण दिवं येता. जायत खंडित. सो हांव एक्चुली आजी एक भरतनाट्यम आर्टिस्ट आनी टीचर जावका जाल्यार ताजे कारण म्हगेले अम्मा म्हूण येता. सो म्हगेले अम्मा उत्तर कन्नडाचे अवर्सा गांवची. सो तिका सान आसतना मस्त नाट्य शिकचे जोर मना आशिल्लें. मात्र थंय शिकयतल कोणी नातिल कारण तिका एक्चुली फॉर्मली ट्रेन जावचें जाय न्ही. म्हण तिका चेडू जातना तिका जोर एक आश की म्हळ्यार तिगेल चेडूवान नाट्य कोरका, संगीत कोरका म्हणपळ तशी. सो तशी म्हाका म्हगेल भयणीक भरतनाट्य शिकोवचे घाल्ले आनी म्हगेल भाव म्हगेल भयणी किरण बाळिगा आतां आनी म्हगेल भाव आदित्य पै ताका तबलांत घाल्ले. तशें हांव 5.5 वर्स आसतना म्हाका कद्री नृत्य विद्यानिलय थंय श्री US कृष्णराव म्हणून भयंकर फेमस गुरू तेन्ना. सो तागे लागीं म्हगेल अम्मान व्हरून थंय क्लासाक घाल्ले. तेन्ना श्री US कृष्णराव ऑलमोस्ट रिटायर जावचे प्रायर आशिल्लो. तशी तागेले पूत विद्वान श्री UK प्रवीण. सो ताण जस्ट टेक ओवर केलें मात्र. सो तशें हांव म्हगेलें मेजर ट्रेनिंग म्हगेल प्रवीण मास्टरा लागीं केलेलें. मागीर तागेल बायल श्रीमती उषा प्रवीण म्हणून. सो ती एक्चुली म्युझिक टीचर तशी. सो तिगे लागीं संगीत उषा आंटीले संगीत आनी प्रवीण मास्टराले डान्स हांव ऑलमोस्ट 16-17 इयर्स शिकल्या तांगे लागीं. सो म्हाका म्हळ्यार एक सायडान म्हळ्यार अम्माल इच्छा मात्र तितले म्हाकाय इंट्रस्ट आशिल्ले डान्सांतू. सो इतली उमेद आशिल्ली की हांव फर्स्ट जॉइन जातना गेज्जी घालून क्लासा वचचें आशिल्लें. सो म्हळ्यार मास्टरान एक दिसांनी म्हणी आशिल्ली. सो मागीर एक म्हयनो तर हगूर आपून म्हणाल पण आमी गेज्जांनी स्टेजार परफॉर्म करतना घालचे. सो आतां गेज्जी काडून फर्स्ट डान्स शिकुया म्हणून तशें म्हणून म्हणालो तशी. बट देन म्हगेल उमेद हिरी म्हाका एक गेज्जी घालून डान्स करचें म्हळ्यार भारी एक खूश आशिल्ली तशी. तशी आमगे ते कोणी आयल्यार हांव सीदा डान्सा कॉस्ट्यूम घालून ड्रेस घालून तांगेले एद्रा म्हगेल डान्स दाखोवचें आशिल्लें. सो त्या नमुन्या म्हगेल सान दोन इंट्रस्ट तशी. सो मागीर हांव एक 8 क्लासा आसतना म्हगेल आनम्माल सहकारा निमित्ती म्हगेल आरंगेट्रम केलें. मागीर म्हगेल अम्माक एक दिसांनी सूर केल्यार ते सम कोरका कंप्लीट कोरका म्हणपला.
सो तशें हांव भरतनाट्यमान तूं म्हगे ज्युनियर एग्जाम सिनियर एग्जाम आनी विद्वत एग्जाम ते कर्नाटका स्टेट लेवलान कंडक्ट करचे सो ता पुरा एग्जाम कंप्लीट करून म्हगेले टीचर क्वॉलिफिकेशन घेतला तशी सो बट म्हाका कशें म्हळ्यार एक आर्ट एक समुद्र शे कितले शिकले रे आनी तितले शिकचे आसा सो मेगेल विचार कसो म्हळ्यार हांव एक लायफ लॉंग स्टुडंटच हांव कितले शिकयला रे टीचर जावन आसल्यार आर्टिस्ट जावन आसल्यार म्हाका शिकयलें तितलें हांव म्हगेल नॉलेज चड म्हगेल स्टुडंट्साक शेअर कोरेत म्हणून त्या एक म्हगेलें केन्नाय एक स्ट्रॉंग ओपिनियन म्हूण तशें हांव आजीकय आय कंटिन्यूड माय लर्निंग तशी सो आतां अभिनयाक एक्सप्रेशनाक हांव हांगा एक प्रसिद्ध अभिनया गुरू आसा रम्या हरिशंकर म्हणून सो तिगेला शिकता अभिनया मागीर ताळाचे मागीर नटुवांगम म्हूण आमी वाजिताची ऑर्केस्ट्रांतू आनी आमगेले रिदमीक कॉम्पोजिशन पुरा हांव एक मृदंगम विद्वान आसा नागेश श्रीराम म्हणून मेड्रासाचे सो तागे लागीं हांव कन्सल्ट करता तागेल्या शिकता आनी आमगे स्कुलाक मस्त सपोर्ट दिता कॉम्पोजिशन आनी दिवन मागीर डिवोशनल कॉम्पोजिशन आनी तमीळ कॉम्पोजिशन हांव आनी अनिता गुहा लागीं शिकता सो आनी म्युजिकाकय डॉक्टर वेंकटाचलम म्हण रिसोर्स पर्सन आसा सो तशी ह्या पुरा रिसोर्स पर्सनाल हांव टच दवरतर आसता सो दॅट आय इम्प्रूव माय नॉलेज तशी आनी सो दॅट्स वाय हांव एक लायफ लॉंग स्टुडंट म्हणून केन्नाय लेखून घेवचें सो नाट्यक तुमी इतल मनस्पूर्वक तुमगेले एक भाग शे करून घेतिल शे दिसता सो इतले तुमगेले श्रद्धे आस हंतू कसनेक म्हळ्यार चढावत अमेरिका वच्चे US वच्चे म्हणटाना जन कामा खातीर वता ती शिकोवण्या खातीर वता ती तांगेले ऑलरेडी एक सेट जॉब आसता IT असच्या पुरो जसने शिकोवण्याचे कसं एक टार्गेट आसता बट तुमी थंय वचून एक स्कूल स्टार्ट केलेलं आसा सो हें तुमकां थंय वचून सूर करता म्हणून तुमकां कशी मना आयल्या कसन परिस्थिती आशिल्ल्या म्हूण आमकां एक सांगेत वा सो एक्चुअली अमृता हांव डान्स शिकतना डान्स एक म्हगेल पॅशन शे नाट्य म्हळ्यार म्हगेल भारी प्रितीचे एक कला सो डान्स आर्टिस्ट जावका परफॉर्मर जावका वचून स्कूल स्टार्ट करचे ते कसले उद्देश नाशिल्ले म्हगेला सो हांवें आतां एक गांवांत पुरा जाणांन उलयतना कोणी शिकतर आसतना पण हायस्कुलांनी आसतना तुका डॉक्टर जावका की इंजिनियरींग करता की BCom करता तितले निमगूच शिवाय तूं डान्सर जाता म्युझिशियन जाता म्हण कोणी तेन्ना निमगी नाशिल्लो आतां पुणी मस्त आर्ट फील्ड सपोर्ट आसा सो म्हण हांवें तशी एकाडेमीक ट्रॅकारी आशिल्ली म्हगेल्या फील्ड सायन्स तेन्ना ग्लोबल वॉर्मिंग आनी एनवायरमेंटल इश्यूजावेर अवेरनेस सूर जाता आशिल्ली मात म्हणून सो हांवें एनवायरमेंटल केमिस्ट्रीन तूं डिग्री घेवन हांगा UC सॅन डिएगोन तूं मेल डिग्री कंप्लीट केल्या आनी एनवायरमेंटल रिसर्च करता आशिल्लें ताजू टू US तुमेल वर्ल्डीक जावन हांव हांगा आयिल्ली म्हगेल बामण डॉक्टर केशव नायक तो हांगा कार्डियोलॉजिस्ट आनी म्हगेल माय मावें राम नायक आनी श्रीला नायक म्हणून सो बेसिकली तांकां पुरा जाणांक आर्टान तूं मस्त इंट्रस्ट सो फूड दाखून तांणी हिंदुस्तानी कॉन्सर्ट की डान्स ड्रामा म्हणून तांचो पुरा तांणी इनवॉल्व जावचे आशिल्ले तांणी वचून पळोवचे आशिल्ले मेल बामण तबला वाजिता सो त्या म्हाका एक बोनस जालें तांगेले सपोर्ट आसा म्हणटा बट इन जनरल हांव एकाडेमीक ट्रॅकारी आशिल्ली बट हांगा येवन ताजे टू परफॉर्मन्सय दिता आशिल्ली सो हांगा मेनली म्हळ्यार आमी हांगा सत्यसाई बाबा सेंटरांतू मेंबर्स जावन आसाची सो थंय हांव डान्स करता म्हण कळकुले तांगेले पुरा कार्यक्रम म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिता आशिल्ली सो म्हगेले फर्स्ट मस्त परफॉर्मन्स हांव आमगेले सत्यसाई बाबा फंक्शनांत केलं तशें सो बट देन अशी स्कूल काडका यात आनी अशी मेल हॉबी पॅशन म्हणून डान्स कंटिन्यू केलेला बट देन एक टाइम आयल की म्हळ्यार जॅक ऑफ ऑल ट्रेड्स म्हूण जावचें जायना पळय सो खंयचे केल्यार ते सम घट्टी दवरून सम कमीट करून कोरता म्हणून सो तशी हांव एक चॉयस कोरका जाल्यार आयदर म्हगेल पॅशन फॉलो कोरका जावं म्हगेल एकाडेमीक ट्रॅक रिसर्च कंटिन्यू कोरता म्हणटलें सो तश म्हणून म्हाका म्हळ्यार म्हगेले पॅशन सोडून मने न्ही कसं केल्यार सो देन आय थॉट ओके हांव डान्सर कंटिन्यू करता म्हणटा तशी
सो हांव सगळे सूर केलें मगेल एक आमगे साय सेंटर ऑफ फ्रेंड्स आसले पेरंट्सान सांगलें ओ ती लायक डान्स करता मगेल चेडवाक शिकोव येतोय म्हणून सूर केलें अनऑफिशियली एक 2 जण चेडवां यु नो ते 2 चेडू आशिल्ले मागीर 10 चेडू जालेची मागीर एक 30-35 चेडू जातना सो 2001 हांव साना रितीर सूर केलेलें बाय 2005-2006 म्हणटा एक 30 चेडू आशिल्ले म्हाका स्टुडंट्स सो तेन्ना हांव ऑफिशियल करूं का म्हणटा तेश म्हणून नटेशा स्कूल ऑफ भरतनाट्यम म्हणून ऑफिशियली एस्टॅब्लिश केला म्हणटा सो 2001 स्टार्ट केलेलं तुम्ही सो आता साधारण एक 21 इयर्स जाता वय तेंची 21 इयर्स जायत तसं आणि 21 to 20 वय आणि इतले वर्स तुमगेले जर्नी कशी आशिल्लें म्हूण आमकां एक सांगेत म्हळ्यार तेन्ना काल देखून आज ते तुमी चलोवन आयले आसा तुमकां नवनवार स्टुडंट्स जावन आसचे पुरो आमचीगेले आसचे पुरो आमगेले देशाचे सो थंयचे जन सेरलेले आसचे पुरो सो हाजे विशय आमकां आनी ಸ್ವಲ್ಪ सांगता वय वय खंडित सो हांव सांगला म्हणके फर्स्ट ऑफ ऑल म्हगेल ओन फॅमिली म्हगेल बाम म्हणकी म्हगेल माय मावकी तांगेले मस्त सपोर्ट आशिल्ले आमेल कसो प्रोग्राम आसल्यार तांणी येवन हेल्प करता आशिल्ले जावं इनवॉल्व करता आशिल्ले जावं एटलिस्ट येवन पळयता आशिल्लीची म्हगेल बाम म्हणटा वे म्हगेले इन अ पॉझिटिव्ह वे व्हडली क्रिटीक म्हाका म्हळ्यार बायचान क्रिटीक करचे बदला म्हगेल घरांत कोणी म्हाका सांगल्यार इट विल हेल्प मी इम्प्रूव म्हण एक पळय तशी सो बट देन तशी विंगड ಸ್ವಲ್ಪ जन आशिल्ले हांगा सॅनडिएगो म्हाका मस्त प्रोत्साह दिलेले सो आउटसाइड द फॅमिली तिवय आमची गेलीची मनीशी डॉक्टर वसंती शणै म्हणून सो ती वय ॲक्च्युली मेड्रास अवॉर्ड जालेली हांगा सॅनडिएगोन वन ऑफ द फर्स्ट भरतनाट्यम टिचर्स आशिल्ली आनी हांगा कॉलेजा प्रोफेसर जावन आशिल्ली ती सोसियोलॉजी आनी इंडियन कल्चराच्या तशी सो म्हगेल मायंगेल गुर्ता निमित्तीन म्हाका कॉन्टॅक्ट केला सो तिगेल निमित्ती मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज मेळ्ळी म्हाका तावय 2004 कोंकणी संमेलन हांगा लॉस एंजलिसा केलेल निमित्ती तीन म्हाका ते इनॉग्रल प्रोग्राम म्हाका कोरियोग्राफ करून ऑर्गनायज करची रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली हांव आनी तीन कोलॅबरेट करून केलेले सो तेन्ना आमी आमची गेल्यान ॲक्च्युली मंगळुरांतू हिंदुस्तानी एक प्रसिद्ध गायकी आसा वसंती नायक तिवय वसंती श्रीमती वसंती आर नायक म्हूण आसा तिगेल म्हाका लायक गुर्त आसा सो तीन कंपोज केलेले पावसा पावसा यो यो म्हणून पद फोक डान्स केलेले ताजे टू मस्त कार्यक्रम आमी ऑर्गनायज केलेले संमेलनाक सो तिगेल निमित्ती आमगेल कोंकणी कम्युनिटींतू आमगेल सॅनडिएगो कम्युनिटींतू मस्त ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी युनिवर्सिटी प्रोग्राम दिवचे तेणे अवकाश दिल्लो सो तशी आय एम व्हेरी ग्रेटफूल टू हर फॉर गिविंग मी अ बेज हांगा सॅनडिएगोंतू सो तुम्ही सांगला म्हणजे तुम्ही मस्त पुरा प्रोग्राम्स केला आमची गेल्यान तुही केलेले असं म्हणून आयकतना खुशी जाता असं तशीच आमकां सांगीत वा थंय अमेरिकान तूं थंय सेकंड जनरेशन आमगेले इंडियन कम्युनिटी मात्र डान्सान तूं इंट्रस्ट घेता आसा की कशी तांगेले इंट्रस्ट आसा आनी थंयच्या जनाक कसन तांगेल कसन तिಳುವಳಿಕೆ आसा आमगेले संस्कृती ಬಗ್ಗೆ कसना म्हळ्यार आमकां गोतश्री प्रकार अमेरिकांत म्हळ्यार चिके पॉप कल्चर मस्तू चोल आयलो आसा त्यावेळार ते लास्ट 20 वर्सां जाल्यार मस्तू ह्या जाल्लेले चेंजीस जाल्लेले कल्चरली म्हणून लेख येता सो तसल संदर्भान तूं तसल परिस्थितीन तूं हे डान्साक कशी जनाले परसेप्शन कशें आशिल्लें म्हणून आमकां सांगेत वा ॲक्च्युली मेगेल प्रकार हांगा म्हळ्यार प्रत्येक कम्युनिटी एक नमुना इंट्रस्ट आसपळ तशी सो मेगेल स्टुडंट्सांत ॲक्च्युली मेनली तमिलियन स्टुडंट्स तेलुगू कन्नडा तशें म्हणच्या गेल्यार मेगेले ಸ್ವಲ್ಪ आमचीगेल स्टुडंट्स आसची सो त्या मेगेल मेजर क्राउड पळय तशी मेनली स्टुडंट क्राउड हांगा सेकंड जनरेशन इंडियन्साची अनेक म्हळ्यार एक भरतनाट्य क्लासिकल आर्ट म्हळ्यार एक 2-3 महिन्या कमिटमेंट नाही पड आता बॉलिवूड अशी वचून एक 10 क्लास घेऊन कोर येता डान्स म्हळ्यार क्लासिकल नाट्य म्हळ्यार एक 8-10 वर्स पुणी जाय एक सम एक स्ट्रॉंग फाउंडेशन जावक जाला पळय
सो तसल नमना कमिटमेंट हांव लेक्च म्हळ्यारी आमगेल जनाक ताजे कमिटमेंट कसो म्हूण गुत्तस पळ तशी बट तशें म्हणू गेल्यार हांगा अमेरिकन जनाक मस्त अप्रिसिएशन आसा भरतनाट्यम म्हळ्यार सो म्हाका तांगेल कनेक्शन कशें म्हळ्यार आतां हांव एक युनिवर्सिटी वचून एक पाटी स्टुडंट्साक वर्कशॉप करता सो ते इंडियन्स मात नाही पुरा नमना स्टुडंट्स आसा हांव एक 2 वर्स फुडें जस्ट कोविडा पुरा बंद जावचे फुडें हायस्कुला वचून तांगेल जॅज बँड क्लासा वचून हांव इंडियन कर्नाटीक म्युजीक आनी रिदम हांवें वर्कशॉप केलेलें सो तांणी आमगेल पुरा इंडियन ताळ आनी घालून प्रॅक्टीस केल्ले आमी थोडे डान्स डेमो केले सो ते एक उदाहरण तसल पुरा हांव मस्त केला वर्कशॉप स्कूला एलिमेंटरी स्कूला वचून मागीर हांगचे सॅडिएगो म्युझियमान आमकां कमिशन कोरून तांगेल पेंटिंग्सा वयरी भरतनाट्यम डान्स कंपोज करूंक म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिलेले कोविडा वेळार तांणी व्हिडिओ रिलीजीस करता आशिल्ले इनफॅक्ट तुमगेल चॅनलार तुमी शेअर केलेले म्हगेल वर्क आय रियली अप्रिशिएट दॅट सो तश म्हणू आय फील अमेरिकन दॅट कम्युनिटी द लार्जर कम्युनिटी मस्त अप्रिशिएट करताची शिक्षक मस्त स्टुडंट्स म्हूण ना जाल्यार मस्त सपोर्ट दितात आनी भारी अप्रिशिएट करताची सो म्हगेले करता पॉप कल्चर आसा जाल्यार आमगे क्लासिकल कल्चराक केन्ना पळयल्यार आमगे प्रोग्रामा हॉल फुल्ल मस्त इंट्रस्ट आसा तशी सान्न चेडवाकय मस्त इंट्रस्ट आसा तशी सो आय थिंक ताता एक फील्डाक ताता क्राऊड आसच म्हणून म्हगेल भावना तशी हय पळोवचें चमकल्यार 20 वर्सां तुमी मस्त पुरा कार्यक्रम केलेले आसा नमुनवार कडेन विंगड विंगड असोसिएशन जावन तुमी परफॉर्म केलेले आसा तशी मस्त पर्सनालिटीज वटू समेत तुमी परफॉर्म केलेले आसा सो हाजे बगे आमकां ಸ್ವಲ್ಪ सांगेतवा सो हंगा वय सॅडिएगोन तूं म्हळ्यार आमगेले कोंकणी असोसिएशन म्हणून एल्लेंत आसा तशीच हांगा तेलुगू असोसिएशन तमिळ मागीर गुजराती आनी सॅडिएगो इंडियन अमेरिकन सोसायटी आनी आमगेली इंडियन फायन आर्ट्स अकॅडमी म्हणून तशी मस्त ऑर्गनायझेशन आसाची सो तांतू पुरा आमकां लोकल आर्टिस्टाक ऑपॉर्च्युनिटी दितात आनी सो मेनली आमकां हाय प्रोफायल आर्टिस्ट म्हूण येता आमगेल फेमस भरतनाट्यम डान्सर्स तांकां पुरा इंडियन फायन आर्ट्स अकॅडमी मस्त आपयताची सो तांगेल निमित्ती म्हाका फेमस डान्सर्स जाल्ले इंटरॅक्शन जाला सो मेनली डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम म्हणून आनी प्रियदर्शिनी गोविंद रमा वैद्यनाथन मागिरी मेगेले गुरु मेंटोर म्हाका अनिता गुहा म्हणून ती हांगा एक प्रोग्राम आयले वेळा मेळ्ळली म्हाका तिगेल काम इतली लायक जालें की हांव तिक गायडन्स तिगेल घेवच्या सुरू केलेले तशी सो आनी म्हळ्यार हांव तांगेलो डिरेक्टली परफॉर्म करनी बट हांव परफॉर्म करतना तांणी ಸ್ವಲ್ಪ जन ऑडियन्स आशिल्ले सो फर्स्ट तांणी पुरा तसल जनान ऑडियन्स आसतना हांव लेख तशी अयो तांणी कसं लेखताची मेगेल डान्स पळोवन न्हू आनी पुरा म्हूण पळय सो इनिशियली तशी फिलिंग्स येवची आशिल्ला म्हळ्यार अभ्यास ना म्हूण तशी बट देन एक रियलायझेशन आयलें की म्हळ्यार आमी इतले हार्ड वर्क करताची आमी ऑथेंटिकली आमगेले नाट्य आर्ट फॉलो करताची देन इता भिवका म्हूण पळय तशी आनी एक म्हळ्यार इता आर्टिस्ट जाल्यार उलयतना तांणी इतली हंबल आसा की तशी भिवची कशी कसं ना सो तश म्हणू आमकां एक अभ्यास जाला आतां कोणी आर्टिस्टान आनी मुखार आयल्यार तश काय वी कॅन बी कॉन्फिडेंट म्हणटा तशी सो बट देन मोस्ट मेमोरेबल म्हळ्यार केलो आनी आर्टिस्ट जाले हांव क्लासरूम सेशन घेतला वर्कशॉप सेशन तशी क्लोज इंटरॅक्शन घेवन तांगेला गायडन्स घेतला सो त्या पुरा म्हाका इनवॅल्युएबल मेमरीज म्हळ्यार इट बिकेम अ पार्ट ऑफ माय लर्निंग पार्ट ऑफ माय टिचींग म्हळ्यार तशें चित्रा विश्वेश्वरन मागीर सी व्ही चंद्रशेखर सो तांगेल पुरा क्लासान तूं म्हाका पार्टिसिपेट करूं मेळ्ळेलें सो त्या पुरा म्हाका एक ब्लेसिंग म्हूण लेखता सो ताजूटू अनेक विषय कसो म्हळ्यार हांव मस्त कर्नाटीक म्युझिशियन्स हांव टू कोलॅबरेट करतात आमगेल पुरा आरंगेट्रम जातर आसता सो ह्या वर्सा नेक्स्ट वीक दाखून आमगेले चेडू आरंगेट्रम आसा सो फार आमी एक 21 स्टुडंट्स प्रेजेंट केला इन द लास्ट 2008 दाखून आसता टायम सो ह्या वर्स कोविडा निमित्त मातशें नाल्यार आरंगेट्रम पोस्टपोन जाल्या कारण ह्या फाटी जन आरंगेट्रम करताची सो ताका आमी म्युझिशियन्स आमी इंडिया दाखून इनवायट करचे सो तांणी हांगा टूर आयोन आमगेलो टू रिहर्स करून आमी परफॉर्म करचो टू प्रोफेशनल म्युझिशियन्स पुरा तशें
सो तांगेलूट इंटरॅक्शन इज ऑलवेज व्हेरी एनरिचिंग आमकां आनी आमकां मस्त शिकताच एक रिहर्सल प्रोग्राम म्हणटा एक लर्निंग एक्सपिरियन्स जाता आमकां तशी सो त्या मस्त आमकां कोलॅबरेशन इंटरॅक्शन जाता आनी एक म्हणल्यार आमी हांगा लोकल टिचर्स आवटू कोलॅबरेट करून आमी डान्स ड्रामा आनी केला हांगा आनी एक टिचर बँगलोरची श्रीमती रोहिणी हेरूर म्हणून चावन तिणें मस्त कोलॅबरेटीव काम केलां एक्चुली सो तशी मेगेल इंटरॅक्शन जातर आसता सो मेगेले आर्ट कंटिन्यू करची खातीर कळ्ळें तुम्ही सांगिल म्हणजे एवरी डे इज अ लर्निंग प्रोसेस म्हणटा पळय सो तशी दिसतर आसा आनी अनुभव आशिल्ले हेंची कला विभाग देखून नमनवार जन आमकां मेळटना एस्पेशली तांणी आमगेल सिनियर जावन आशिल्ले जाल्यार तांगेल ओटू तांगेल फीडबॅक तांगेल सहकारान आमी कसले कार्यक्रम करचे म्हळ्यार ते कितलेक अगत्याचे विशय आनी कितले एक्सपिरियन्स मेळटा म्हणून लेखून घेवेत आमी सो तुमी आतां इतले प्रोग्राम्स केलेले आसा इतले वर्सान तूं जनाले थंय आमगेल इंडियन्स असो जो थंयचे अमेरिकन्स असो तांगेले फीडबॅक कशें आसता तांगेले रिएक्शन कशें आसता तुमगेले परफॉर्मन्साक सो म्हाका कशी म्हळ्यार एक परफॉर्मन्स दितना ऑफकोर्स आमगेल पुरा कॉस्ट्युमा ड्रेसअप आनी इलॅबरेट आसता सो हांव केन्ना म्हगे स्टुडंट्स हांव म्हणचे कोणी येवन परफॉर्मन्स येतरी तूं इतली चंद दिसतशेली म्हणून तितले म्हूण राबोवचें नज तूं कितली लायक डान्स केल्ले म्हूण पळय सो म्हाका म्हळ्यार दे नीड टू गो बियॉन्ड द आमगेल अपियरन्स पळय आनी आमगेल डान्साचे क्वॉलिटी अप्रिशिएट कोरता म्हूण त्या केन्ना हांव म्हगेल स्टुडंट्सां सांगचें सो तशी फीडबॅक एक्चुली हांगचे क्राऊड आमगेल भयंकर नॉलेजेबल आसा इंडियन्स जावो हांगा अमेरिकन्सय जावो आनी एक पाटी आतां सोशल मिडिया निमित्ती मस्त एक्सपोजर आसा सो यूट्यूब घाल्यारी इतले क्लासिकल आर्ट्स पळयता फेसबुकारी प्रत्येक सोशल मिडिया हँडलारी सो लेखता आमगेलो ऑडियन्स मस्त नॉलेजेबल आनी तावे सॅन्डिएगोन इंडियन फायन आर्ट्स अकॅडमी निमित्ती अर्ध जन हांगा ताळ घालून बसताची सो एक अर्ध बीट चुकी जाल्यार आमगेल ऑडियन्साक एक कळटा तशें म्हणटना आमी सम अटेन्शन दिवन शिकोवका अटेन्शन दिवन परफॉर्म कोरका सो बट ताजे निमित्त पळय आमकां एक इट पुशेस अस टू रेज द क्वॉलिटी ऑलवेज मेक शुअर दॅट वी आर प्रेझेंटींग क्वॉलिटी प्रोग्राम म्हूण पळय तशी सो आय थिंक म्हाका इट्स अ गुड चॅलेंज आय फील सो बट केन्नाय आमकां मेळचें एक पॉझिटिव्ह रिएक्शन आनी मस्त इन्क्विजिटीव क्राऊड आनी प्रोग्राम जातरी डिस्कशन जाता हें इतें अशें केलेलें त्या काणी इत्याक त्या तशी नमुना प्रेझेंट केलेलें सो अशी सुपरफिशियल न्हय मस्त इनडेप्थ डिस्कशनय जाता सो आय फील आमगेल भयंकर रिच क्राऊड आसा हांगा युएसान आमगेल ऑडियन्साक हांव सांगचें इश्ट करता की थंयचे तेलंगणा असोसिएशनान हांकां वुमन ऑफ द इयर म्हणून अवॉर्ड दिवन सन्मान केलेलो आसा 2021 तूं तुमकां आमगेल टिमा देखून हार्दिक अभिनंदन हाचे खातीर आमगेले समाजाचे जन थंय नांव घेतर आसा म्हळ्यार आमकां एक हेमेच विशय म्हूण सांगेत तशीच अनेक मुख्य कसन विशय म्हळ्यार तुमी थंय इंडियन फायन आर्ट्स अकॅडमीचे बोर्ड मेंबर जावन आसा ती सो तुमगेल रोल आनी तुमी कशी स्टुडंट्साक सहकार दिता आसत म्हणून आमकां एक सांगून दिवेत वा जायत खंडित सो एक्चुअली हांगा इंडियन फायन आर्ट्स अकॅडमी विशय ऑलरेडी तुम सांगला सो तांगेल मेन उद्देश कसो म्हळ्यार हांगा सॅन्डिएगोन तूं इंडिया दाखून आनी अमेरिका दाखून आनी विंगड वर्ल्डाच विंगड पार्ट्सा दाखूनय आर्टिस्टाक म्युझिशियन्स डान्सर्स आनी खाली साऊथ इंडियन न्हय नॉर्थ इंडियन साऊथ इंडियन आनी पुरा डान्स स्टायल्स कथक ओडिसी भरतनाट्यम सो पुरा नमना प्रोग्राम मेनली क्लासिकल आर्ट्स तांणी हांगा प्रस्तूत करताची सो हांव ताजे बोर्ड मेंबर जावन आसा 2014 दाखून बोर्ड मेंबर जावन आसा अकॅडमीन तूं सो थंय म्हगेल रोल म्हळ्यार मॅनेजमेंट कमिटीन आसा सो आतां कसं एक डान्स कॉन्सर्ट आमी एक आर्टिस्टा इनवायट केल्यारी ताजेचे वेन्यू सोदून काडचे त्या आर्टिस्टा कॉन्टॅक्ट करून तांगेले अरेंजमेंट्स करचे हांगा येतना तांगेले अकॉमडेशन पुरा ताजी पुरा विलावरी ताजी पुरा अरेंजमेंट आमी करचे एक्चुली
सो त्या मेगेल मेजर रोल इंडियन फायन आर्ट्स अकॅडमीन पळा तशी. सो मेनली हेल्प ऑर्गनायज प्रोग्राम्स बाय आउटसाइड आर्टिस्ट पळा. सो बट हांग तांणी लोकल आर्टिस्टाक प्रमोट करतात की तांणी आमगेले फेस्टिवल आसतना आमकांय स्लॉट दितात ताज निमित्ती आमकांय मस्त एनकरेजमेंट मेळटा. So other than Indian fine arts, आम्ही आमगे स्कूला दाखवून ಸ್ವಲ್ಪ मेजर्स घेतला. म्हाका म्हळ्यार खाली एक स्टुडंट्स शिकोवचे वय तांकां विद्या दिता आसा तांकां ताजे मस्त बेनिफीट आसा त्या एक मेगेल उद्देश. सो ताजे भायरी म्हाका म्हळ्यार आमगेले आर्ट एक प्रोपगेट कोरका कला उत्तेजन कोरका म्हण पळय. सो आनी आमगेल मटा कितले जात की तितले विंगड आर्टिस्टा हेल्प कोरका म्हण पळय तशी. सो बेसिकली कोविडा वेळारी मस्त आर्टिस्टल प्रोग्राम आनी कॅन्सल जालेले इंडियान तू पुरा कडे ताजे निमित्ती तांकां इन्कम येवून जाता आशिल्ले. सो आमी हांगा वर्कशॉप आनी कोरनू दुड्ड ओट्टू कोरनू तांकां आमी दुड्ड पेटोवचे आशिल्ले. सो तशी पुरा मस्त बेनिफीट प्रोग्राम्स केला आमगेले स्कुला दाखवून. सो इतले वर्ष तुम्ही नमनवारपुराची प्रोग्राम्स केलेले आसा, इव्हेंट्स आनी ऑर्गनायज करून आशिल्ले आसा ती. सो तुमकां कसं एक चॅलेंजीस म्हूण तुमी फेस केलेले आसा? सो इवय आमगेले एक स्कूल म्हळ्यार पुरा वाटेन एक जबाबदार आसा पळय. सो आतां शिकोवचेक आनी एक 2-3 चेडूं शिकितून कळना मागीर आतां एक 50-60 चेडूं आसाचे. सो स्कुलान आतां आनी पुरा जाणांले एक लॉंग टर्म कमिटमेंट एक 2-3 वर्सां येवच न्हय. मेजॉरिटी एक 8-10 वर्स कोणी आसताची. कॉलेजा वतर तांकां टच दवरता तशें पुरा आसा. सो हांगाच एक ಸ್ವಲ್ಪ मेन चॅलेंज कसं म्हळ्यार आतां इंडियान कोणी डान्स क्लासाक गेल्यार पळय. सो तांकां मास्टरान एक्चुअली इंडिया कल्चरा विशयी मस्त एक्सप्लेन करचे अगत ना म्हूण लेखता. बिकॉज तांणी थंय आसाची तांणी त्या आर्ट कल्चर लँग्वेजा पुरा इमर्स जावन आसा. सो आमकां टीचर जावन आमी कसं रेकग्नायज करता म्हळ्यार हांगचे चेडूं हांगा अमेरिका होड जाता आसा. अमेरिकन कल्चर म्हळ्यार पुरा वर्ल्डान तुले थोडे पिसा कल्चर ओट्टू करून अमेरिकन कल्चर म्हण पळय. सो पुरा नमूना एक्सपोजर आसता. सो ते फॉर एग्जाम्पल हांव डान्स शिकयतना हांव म्हणटा हांव गोपिका वचून बाय दाखवून उद्दां काडटा म्हणून. सो तांणी फर्स्ट घेता हें बाय कसं लागलें तशी. सो हांव कसं करचें म्हळ्यार एक्चुअली गुगल करून दाखोवका तांकां बाय कसं लाय म्हणून ऑर एक व्हिडिओ दाखोवका बाय दाखवून उद्दां कशें काडटा ती म्हणून. आतां हांव उठ जातना म्हाका मेल मास्टरान सांगची पडली वचून बाय दाखवून उद्दां काडला म्हण कोर म्हळ्यार इमिडिएटली हांव इंट्युटिवली करता आशिल्लें तशी. सो तशी आतां ताक गांठूचे तशें हांव पुरा गुगल करून दाखोवचें चेडवाक पळय. सो आय फील हांगची टिचर्सांची चड एफर्ट घालता. डान्स मात शिकोवच न्हय, कोरियोग्राफी मात शिकोवच न्हय, ताजेचे लिटरेचर की म्युझिक की ताजे बॅकग्राऊंड काणी आतां कृष्णा वैरी डान्स केल्यार कृष्णा विशयी काणी हांव एक्सप्लेन करून शिकोवता. हांव असूम करूं जायना की तांकां ऑलरेडी अर्थ आसा म्हण पळय. सो तांणी समर डान्स करता म्हळ्यार तांणी कशी इमॅजीन करून करता पळय. So I feel that challenge, but it's a good challenge where मागेल चेडूं हांव टू चड इंटरॅक्शन करूं मेळटा. आनी सलजन गुरुकुलांनी वचून शिकताच त्या पुरा काणी. बट हांव असूम करूं जायना की तांकां ऑलरेडी गुत्त आसा म्हण पळय तशी. सो ता एक चॅलेंज. आनी एक चॅलेंज म्हळ्यार मस्त चेडूं हांगा एक 12th क्लास ताईं एक गांवां आसता. ताज नंतर तांणी खंय कॉलेजा मेळटा USA खंय वचचा पुरो तशी. सो म्हाका एक 12th स्टँडर्ड एक डेडलायन कसं शिकोवका जाल्यार एक 12th भितर शिकोवका तांगेल. ताजी मुखार तांणी लोकल असल्यार मेगेल ब्लेसिंग आनी तांगेली ब्लेसिंग नातल्यार थंय स्टॉप जाता म्हण पळय तशी. सो इंडियान कॉलेजा गेल्यार एक मस्त कॉलेज स्टुडंट्स आनीक स्कुला येताची डान्स करता प्रोग्राम दिताची तशी. सो इट्स लायक अ कॉन्स्टंट सायकल शे म्हाका कोपा स्क्रॅच दाखवून नेक्स्ट इंटरमिडिएट ग्रुपा सिनियर ग्रुप कोरका तशी. सो I feel in the art like dance field तू तसल पुरा challenges आसा म्हण पळय तशी. सो आनीक म्हळ्यार पुरा बॅलन्स जावन हांव मॅनेज करता. आमगेले एडमीन जावं अकाउंट जावं इव्हेंट मॅनेजमेंट आनी शिकोवचें. सो मस्त नमूना रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता. सो दीज आर आवर चॅलेंजीस म्हूण सांगितलें. सो आयकतना खुशी जाता आसा. एक डान्स म्हणटना ताका एक आर्ट फॉर्माक आमगेले कसं म्हणचे एक टॅलंट भायर येवका जाल्यार ताजे संदर्भ चंदान कळल्यार मात्र जावचें. आनी तुमी घालेले एफर्ट्स आमकां हांगा दिसतर आसा. तशीच
वरलेल पुरा तुमगेल डिपार्टमेंट्स तुम्ही सांगेल म्हणजे अकाउंट्स असो प्रमोशन असो इव्हेंट मॅनेजमेंट असो एक कसन एक प्रोग्राम कोरका जाला री आयोजन कोरका जाला ताजी मागशी कितले काम असता म्हूण आमी आलोचन करूं इमॅजिन करूं सो ह्या पुरा तुमी चंदायरी चलोवन आयलास तशीच थंय आशिल्ले आमगेले देशात जनाक तुमी एक अवकाश कोरणे दिल्लेलो आसा हें एक आर्ट फॉर्म थंय गट्टी दोन राब करेले निमित्त थंय एक आर्ट फॉर्म चलून आयलो आसा म्हूण लेक येता तुमगे श्रद्धे समीत हांगा मस्तू दिसतर आसा कितले तुमी पॅशनेट जावन घेतात ती तुमगेल्या आर्ट फॉर्माक म्हणून तशीच इतले तुमी करतर आसतना तुमगे फॅमिली लायफ आनी हें प्रोफेशनल लायफ बॅलन्स करचें मस्तू कश्ट मोडलेक येता जाल्यार तुमी चंदायरी आयलास सो हाजे विशीं तुमी कशी बॅलन्स करतर आसा ती म्हणून आमकां सांगेत वा सो वय म्हाका म्हळ्यार हांव कितलें काम करूं कसं नाही असो म्हाका म्हगेल फॅमिली लायफ कॉम्प्रोमायज करचें त्या मटाक हांव म्हगेल लिमीट क्रॉस करना म्हूण पळय तशी सो म्हाका दोन दोग जाण पूत आसाची एकलो 10th जावन 11th वता आसा आनी एकलो 5th स्टँडर्डा वता आसा सो सो म्हगेल बामोणी तो डॉक्टर आशिल्ली निमित्त तांगेल एक्चुअली प्रोफेशन व्हेरी बिजी आसता सो म्हाका एक लायक म्हळ्यार म्हगेले सेटअप म्हगेले स्कूल आशिल्ले निमित्ती म्हाका थोडे फ्लेक्सिबिलिटी मेळटा ताजे निमित्ती बट एका म्हळ्यार चॅलेंज कसो म्हळ्यार मोस्टली चेडू हांवें क्लासा येवचे सांजेचे विकेंड्सा म्हगेले चेडू घरा आसतना हांव शिकोवच पडटा सो तशें म्हणून हांव एक दिसू वारांतल्यान एक 2 दिसू डेफिनेटली रस घेवका म्हूण पळय सो तसो पुरो हांव बाउंड्री सेट करता सो आतां संडे ऑल डे शिकयल्यार सॅटर्डे जालें तितलें हांव ऑफ घेवच्या पळय तशी सो सो तशें म्हणून आय फायंड वेज टू फायंड दॅट बॅलन्स पळय तशी सो आनी तांगेले कसं न्ही एक्टिविटीज असल्यार म्हाका त्या कॉम्प्रोमायज करचें मन ना हांव एक्टिविटी शिके डान्स म्हण तांकां घरा बसून हांव म्हगेले डान्स शिकोवचें तशी म्हाका करचें केन्नाय मन नाशिल्लें तांगेले कसं एक्टिविटी असल्यार हांव म्हगेले टायमींग एडजस्ट कोन्न पळय वर्क अरावंड इट सो युजली तूं म्हाका इधर वासरे पळयता जावं कारान ड्रायव्ह करच पळयता जावं शिकोवच पळयता तशें म्हणून ओट्टू म्हगेले कॉन्स्टंट सायकल तर आसता सो आनी तांवें अमेरिकान तांकां मस्त हेल्पय ना आमकां पुरा आमी कोरका कुकींग की क्लिनींग की पुरा सो मस्त बिजी जाता एक पाटी बट हांव कशें म्हळ्यार हांव म्हगेली न्हीद खेळयता जाल्यार म्हगेल चेडूआ कॉम्प्रोमायज करना म्हूण पळय तशी सो या आय मॅनेज आनी म्हळ्यार एक म्हळ्यार बिग पिक्चर पळयतना भंय करता सो one day at a time घेवन just break it down and let it be तशी so deval then in the end it's all God's grace and his blessings that we're able to do what we do today तशी कितले म्हळ्यार एक बायल मनश म्हणटना आमी त्याग कोरनासो एडजस्टमेंट कोरनासो कॉम्प्रोमायज कोरनासो आमगे लायफाचे विंगड विंगड भाग आमी कशी पुणी चलोवन येता ती ओट्टू दवरून चंदायर मुखार हाडच्याक आमी केन्ना प्रयत्न करतर आशिल्ले ती तशी तुमी तशी करता आसा ती आनी तुमगेले डान्स फॉर्म तुमी सोडून दिलेले ना सो तशीच आनीक एक विशय निमगूक आशिल्लो कसो म्हळ्यार आत्तां पॅन्डमीक म्हणटना मस्तू कश्ट जालेलो असलपुराची परफॉर्मन्सीस असो टिचींग असो ताची एक हॉल्ट आयले म्हूण सांगून घेवया तशी जी आतां मुखार वयले आतां पुरा समजत तर असो सो मुखार वयल तुमगेलो तुमी कसो पुरा कार्यक्रम प्लॅन केला तुमगेले कसो नवे प्लॅन्स आसा तुमगेले स्कुला वटसो जो तुमगेले हे आर्ट फॉर्माक आनी मुखार आनी वयर हाडच्याक तुमी कसो हे मुखार वयल आलोचन केलेलो आसा सो वय तशी ಸ್ವಲ್ಪ लाँग टर्म प्लॅन कोरका जाता म्हळ्यार आर्ट कशें म्हळ्यार इन्स्टंटली एक म्हयने भितर कसं कोर न्हू प्रेजेंट कोर्स तशें ना मस्त प्लॅनिंग आनी प्रोसेस म्हूण आसा पळय तशी सो वय कोविडा वेळार चिके पुरा फील्डांतू अड्डी आयल पळय तशी आमी वय आमगे स्टुडिओ बंद कोरून पुरा क्लास झूमार करता आशिल्ली सो मागीर लास्ट सप्टेंबर दाखून पुरा चेडू सप्टेंबर दाखून आत्ताय पुरा मास्क घालून क्लासा येता तशी सो कितले कष्ट जावो कंप्लेन करना अशें सावे ಸ್ವಲ್ಪ चेडू ना मास्क घाला आमगेले स्टॅमिना चडत म्हणून
त्या स्पिरिटारी येवन एक एक घंटे डान्स करता आशिल्ली मास्क घालून पळय. सो तशी फायनली आमी लास्ट पयर जून 12 3 वर्स नंतर 40 चेडवांक हांव स्टेजार घालून एन्युअल डे केल्लो पास 3 वर्स नंतर पळय. सो कोविडा निमित्त पुरा कॅन्सल जालेलो तशी. सो बट देन कसं जालें म्हणल्यार तांणी झूम क्लास घेतना झूमार लॅग आसता, सो म्हण ताळची एकाड तेकाड वता. सो सप्टेंबर देखून आत्ता ताई त्या झूमार पुरा तप आशिल्लें पुरा अंडू कोरून अपाय शिकोवचें त्या काम करचें जालें. सो बट जाल्यार पुरा जाणांन मस्त हार्ड वर्क करून लायक प्रोग्राम दिले. सो तशी आत्ता आय फील लायक पुरा एक नॉर्मलसी आयला. आणि ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स हांव म्हणलें पळय म्हगेलें बॅकग्रावंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री म्हूण पळय. आणि आत्ताय आनीक एनवायरमेंटल इश्यूज मस्त अवेअरनेस आसा आणि कन्सर्न्स आसा. सो आतां म्हगेलें आर्ट आनी म्हगेलें एनवायरमेंटल रिसर्च ओट्टू कोन्न एक प्रोडक्शन करचें मन आसा. त्यामुळे एक 2 year प्लॅन जाय सम फ्रॉम प्लॅनिंग टू स्टार्ट टू एंड पळय शिकोवन प्रेझेंट करचें म्हळ्यार म्हाका एक ब्रॉडवे टायप प्रोडक्शन करचें मन आसा तशी. सो आनी एक म्हळ्यार लायफ लॉंग स्टुडंट म्हूण सांगिल्लें पळय. सो ड्रीम्स मस्त आसा, मागीर रेस्ट इज देवाल मना कसं आसा त्या जाता. म्हगेलें डेस्टिनी मेल हणे बरें आसरी खंडीत जाता म्हूण लेक्चर. सो बट या देर आर प्लॅन्स, लॉट्स ऑफ ग्रँड प्लॅन्स म्हूण येता. ಖಂಡಿತ तुम्ही मन केल्यार तुमगे श्रद्धे पळयतना तुमगे ड्रीम्स खंडितक तुम्ही पावोवन घेवेत. हांगा आतांच आमी जनरेशन आलोचन केल्यार टेक्नॉलॉजी इतलो मुखार आयला की आमकां नमुनवार एक्सपोजर्स आसा. सो हांगाचे देशांतू आमगेले देशांतू आमकां आमगेल संस्कृती चलोवन येवच्याक चॅलेंजीस मस्त आसा ती. आतां जनरेशन चेडवांक आमगेले आर्ट फॉर्म्स असो, म्युजीक असो, कसने असो तांतू एक अभिरुची हाडोवन एक तांतू एक मुखार वच्चे तशी करच्याक मस्तू कश्ट जाता आमकांच हांगा. तुमी थंय विदेशांत आसून 20 वर्सां दोकोन हे तुमी श्रद्धेन ते डान्स क्लास म्हूण सूर करून तुमी ते चलोवन आयले आसा. ते भारी खुशीच विशय आनी भारी हेमेच विशय. आमगेल समाज बांधव अशी चलोवन गेले आसा विदेशांत म्हणून आयकतना आमगेल्या ऑडियन्साक मस्त प्रायड मुवमेंट म्हूण लेखून घेवेता. सो तशीची तुमी आमगेल्या शोंत येवन आमकां कितले पुरो विशय सांगिल्ले खातीर तुमकां मस्त धन्यवाद. आमगेल यूथ ऑफ GSB टीम देखून तुमकां आमी मस्त बेस्ट विशेस कन्वे करताची आमगेल्या शोंत आयले खातीर धन्यवाद करता आसा ती. थँक्यू अमृता. तुमगेले सगळे टीम एस्पेशली श्रीमती अर्चना बाळिगा तिक म्हगेले धन्यवाद. आणि तुकाय अमृता तुगेला उलोवन भारी खुश जालें. आणि यूथ ऑफ GSB तुमी लायक काम करता असाची. तुमगेले पुरा प्रोग्राम ॲक्च्युली हांव फॉलो करता, एस्पेशली तुमगेले तेरा स्ट्रिमींग. सो म्हाकाय म्हगेले सगळे फॅमिली भारी खुश जावचे. आनी मुखार सुनी तुमी एक जेवण डिलिव्हर केल्या जाल्यार हांगा अमेरिकांतू. बट तुमी ते क्लोज अप ड्रोन शॉट आनी काडटना हांव थंय आसल्या म्हणटे जाता. सो ता एक म्हाका सांगता आशिल्लें तुमकां यू डुईंग अमेझींग वर्क. सो बेस्ट विशेस पुरा जाणां तुमकां आनी थँक्यू फॉर वॉट यू डू. तुमगेले सहकारू आनी दावाल्या आशिर्वादान आमी अशी मुखार वेळ चलोवन नमुनवार प्रोग्राम्स आमगेल्या ऑडियन्साक पावोवका म्हूण आसा. सो तुमगेले अभिनंदनाक धन्यवाद. आयच्या एपिसोडांतू आमी उरलेले सुमन नायका लागीं तांणी US सॅन डिएगोंतू तांगेले डान्स स्कूल स्टार्ट करून चलोवन आसा ती. 20 वर्सां दोकोन तांणी तांगेले डान्स फॉर्म भरतनाट्यम म्हूण म्हणलेले सोंड दिलेलें ना आनी चंदायरी चलोवन घेवन थंयच चेडवांकय शिकोवन दिवन मुखार आयला आसा. तशीच थंयच समाजांतू नांव घेतिल्लें आसा. सो आमगेले गांवचे जन म्हणटना आमकां कितले खुशी जाता आनी कितले प्रायड मुवमेंट म्हूण सांगता. तशीच तुमगेले फॅमिलींतू तुमगेले फ्रेंड्स तुमगेले लागीं कोणीची अचिवर्स आसता जाल्यार इंडिविज्युअल अचिवर्स आसाची कोण विदेशांत आसा ती तांणी अशी नांव घेतिल्लें आसा आनी आमकां इतले आमगेले समाजाक नांव हाडयलें आसा. असेल कोणी तुमकां गोत आसल्यार आमकां कॉन्टॅक्ट करात. आमी तांकां इंटरव्यू करताची. सो तशी सांगता आयच्या एपिसोड आमी हांगाची एंड करता आसा ती. नमस्कार.